नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। SEZ उपरांत आता गोंयांत उद्देगां खातीर स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन्स, जागतिक दर्जाचे उद्देग हाडपाचे सरकाराचे यत्न, नवे उद्देगीक धोरणाचे मसुद्यांत तरतूद, मसुदो रोखडोच लोकां खातीर उक्तो। मडगांवां खारे बांदार बार्राचेर धाड घालून पुलिसांनी शिनळकीतले 4 चलयांक सोडयली। बार्रवालो दलाल आनी 4 गिरायकांक अटक। NGOन दिल्ले म्हायती वेल्यान धाड। चिकोळणा बोगमाळो नौदळाच्या वाठारांत 3 बिबटे। राना अधिकाऱ्यांनी दिल्ली बिबटिणीक फाटले वर्सभर भोंवताली वाठारांत। बोगमाळो वाठारांत भोंवतात बिबट्याचे आनीक 2 पेटे। काणकोणाक गालजीबागचो कासव सांबाळ वाठार ताब्यांत घेवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध। लोक म्हणटात जमीन सरकारान ताब्यांत घेतल्यार घरां वतलींच, लोकांचो नुस्तेमारी वेवसायय वतलो। आणि GPLाचे दुसरे दिसा साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लब आणि कोलंबो वॉरियर्स जिखले। साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान RN स्पोर्ट्साक जाल्यार कोलंबो वॉरियर्सान NRB गोवा स्पोर्ट्स अकादमीक हारयले। खबरो विस्तारान। गोंयांत स्पेशल इकॉनॉमिक झोनाचेर वाद जावन ते रद्द केले उपरांत आता उद्देगां खातीर स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन्स करून जागतीक दर्जाचे उद्देग गोंयांत हाडपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। गोंयचे उद्देगीक धोरणाचे मसुद्यांत ह्यो गजाली आसात। हो मसुदो लोकांच्या सुचोवण्यो आनी हरकती खातीर फुडले 1-2 म्हयन्यांत उक्तो करतले। गोंयांत जागतीक दर्जाची उद्देग आनी गुंतवणूक हाडपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। नवे उद्देगीक धोरणान ह्यो गजाली आसतल्यो। हे धोरणाचो मसुदो सरकारान तयार केला। तातूंत उद्देगा खातीर स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन्साचेर सरकारान भर दिला। उद्देगीक धोरणाचो मसुदो म्हणटा स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन्स म्हणल्यार उद्देगा खातीर जागतीक दर्जाच्यो खासा मुळाव्यो समाजीक आनी उद्देगीक सुविधा आशिल्ले वाठार आसतले। हे वाठारांनी जागतीक तशेंच देशी उद्देगीक गुंतवणूक जातली। स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट वाठारांनी जागतीक दर्जाच्यो सुविधा आसतल्यो। हे उद्देगीक धोरणान गुंतवणूक, दर्जेदार मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपा खातीर राष्ट्रीय उत्पादन आनी गुंतवणूक वाठार सुरू करपाचे येवजणेचो उल्लेख आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फुडले 1-2 म्हयन्यान हो उद्देगीक धोरणाचो मसुदो लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्तो करतले। गुंतवणुकीक चालना मेळची म्हूण खासा कायद्या वरवीं इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुरू करपाचोय विचार चल्ला। हे पयलीं गोंय सरकारान लोकांनी विरोध केल्ल्यान SEZ धोरण रद्द केला। 7 SEZ उद्देगांक सरकारान जमनी दिल्ल्यो, तातूंतले 3 अधिसूचित। हे प्रकरण अजून सुप्रीम कोर्टान आसा। SEZ हाडल्यार गोंयान भायल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक येतले आनी हांगासरले साधन सुविधाचेर ताण पडटलो म्हूण भिरांत उक्तावन SEZ रद्द केल्ले। प्रुडंटा खातीर वरिश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। मडगांव खारे बांदार एका बार्राचेर धाड घालून पुलिसांनी शिनळकीतले 4 चलयांक सोडयली। बार्रवालो दलाल आनी 4 गिरायकांक अटक केल्या। एके NGOन दिल्ले म्हायती वेल्यान पुलिसांनी धाड घाली। नेटिव्ह ऑफ ती मँगलोर ती मॅनेजर म्हणून काम करता आनी एक मोहम्मद शरीफ हो दलाल म्हणून काम करता। हाका आमी अटक केल्या आनी तशेंच 4 कस्टमर, एक मुन्ना कुमार म्हणून आनी एक राम कुमार, एक अफजल आनी एक अर्जुन, हे 4 कस्टमरांक आमी अरेस्ट केलेली आसा आनी आमी केस रजिस्टर केलेली आसा अंडर इमोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन एक्ट सेक्शन 3, 4, 5, 6 आनी 7 आनी तांकां आमी आतां रेस्क्यू केले। ते ज्यो वुमन्स आसा तांकां आमी हांगा धाडटले, प्रोटेक्टीव होमान धाडटले आनी हे आरोपीक रिमांडा खातीर आमी JMFC मडगांवच्या मुखार उबे करतले रिमांड घेवपाक आनी फुडलो तपास चालू आसा।
आनी अशे पॉकेट्स बीन कितें आयडेंटिफाय केल्यात तुमी सद्या अशे मडगांव बीन काय आयडेंटिफाय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार आमी तात्काळ रेड मारतात. आयडेंटिफाय स्पश्ट ना तितून इन्फॉर्मेशन येयलें ऑन द स्पॉट रेड. संदर्भात आमकां 4 फिमेल्स बायलो मेळ्ळ्यो ज्यो प्रॉस्टिट्यूशन एक्टिविटीज करताल्यो. तांकां आमी रेस्क्यू केल्यो आनीक 3 जाण आरोपी जे धंदो करताले तितून भितर एकल्याचें नांव जावन आसा अशोक खांडेकर म्हणून, चिंचाळ वाड्यार हांगाच रावता मडगांव. दुसरी आसा रेश्मा मुजावर म्हणून, ही वास्कोची कोलवा रावता. सॉरी. वास्को नौदळाच्या वाठारांत सोमारा रानां अधिकाऱ्यांनी बिबटिणीक धरली. अधिकारी सांगतात ते कोतान तिची पिराय 1.5 वर्साची आसूये. फाटले 15 दीस रानां अधिकारी तिका सांपळो लावन आशिल्ले. फाटले वर्सभर जाली ती त्या वाठारांतले चिकोळणा बोगमाळो वाठारांत स्प्रिंग दर्यावेळेर नौदळाच्या लोकांक भोंवतना दिसताली. बोगमाळो वाठारांत बिबट्याच्या आनीक 2 पेट्या भोंवतना नौदळाच्या लोकांक दिसल्यात. तांकां सांपळो लायला. 1.5 वर्साचे बिबटिणीक सोमारा रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरली. फाटल्या 15 दिसां सावन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बिबटिणीक धरपा खातीर सांपळो लायिल्लो. फाटले वर्सभर जाली बोगमाळो चिकोळणा झरीचे वाठारांत लोकांक बिबटे दिसतात. सोमारा दनपारा सुमार 12 ही बिबटीण सांपळ्यान अडकली. नौदळाचे कॉलनी लागसार ही बिबटीण झरीचेर कितलेशेच फावट लोकांक उदक पिवंक आयिल्ली दिसताली. 15 दिसां पयलीं आमकां कंप्लेंट येयल्ली. त्या प्रमाणे आमी हांगा पिंजरे हाडून ट्रॅप केलो आनी तेचे नंतर मागीर ते आज सकाळीं म्हाका दिसता तो सादारण 11:30 सुमार तो 11:30-12 सुमार तो भितर पिंजऱ्यान मेळ्ळो. तुमच्या हेच्या प्रमाणे तो कितल्या वर्साचो आसतलो? सादारण 1-1.5 वर्साचो आसतलो. 1.5 वर्साचो. हेच्या पयलीं फिमेल तो फिमेल. हेच्या पयलीं अश्यो हांगसर कंप्लेनी आसलेल्यो ट्रॅप लायिल्ले तुमी आनी मेळोंक नासलो, पण आतां एक सक्सेस जालें आतां खूब दिसांनी. आतां खंय व्हरतलो तुमी ताका? आतां ताका आमी बोंडला व्हरतले. पळय आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी व्हरतले आनी तेच्या उपरांत मागीर तुमकां व्हडले करता. फाटल्या सुमार 1 वर्सा सावन बिबट्याक धरपाचो यत्न रान खातें करताले. थंयच्या लोकांनी बिबट्याचे 2 ल्हान पोरांकूय थंय भोंवतना पळयल्यात. तांकांय धरपाक अधिकाऱ्यांनी सांपळो लायला. बिबटिणीक रान अधिकाऱ्यांनी ताब्यात दवरला. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर. ह्यो एक वेवसायीक विसव.